नमस्कार येवकार तुमका आयज तुमका आम्ही खास घेऊन आलेल्या तालिगावच्या शेतात खास करून याचे कारण असं ते म्हणजे तालिगावची तांबडी भाजी ही सगळ्यांक पणजेभर म्हणल्यार फूल फेमस ती पणजेन आणि हांगा घेवपाकूय लोक तसे मोठ्या प्रमाणात येवपाचे अशें आमकां पयलीं दिश्टी पडटालें. आतां पळोवपाक गेल्यार शेतां तुमी अशें फाटल्यान पळोवंक शकता की तांबडी भाजी खूब कमी दिश्टी पडटा. सो आमी हे शेतकारां कडेन उलयले आतांच आनी तेंच्या कडेन आमकां कळ्ळें की आतां सध्या डिसेंबर म्हयनो सोंपपाक आयला आनी ऑलमोस्ट सोंपलो आनी आतांच ते म्हणटा की उदकाक शॉर्टेज जावपाक लागल्या आणि ताकाच लागून तांकां भाजी रोवपाक तांबडी भाजी खास करून उदक मेळना. सो हेका लागून ही तांबडी भाजी आहा ती खूब कमी प्रोडक्शन जावपाक लागल्या. पहिले भरपूर उदक मेळटालें, टँकर काय उदीक ओडी नासलें. आतां जे पळय टँकर ओडटा उदीक आमकां 200 मिटर एका मार बसता, आमचें सोंपता. आतां मार्च म्हयनो येयलो की आमकां आनी भाजी करना काबार 3 म्हयने आमचे बेश्टे वयता. आतां पळय पावस पडलो मदीं तांबडी भाजी पिड्यार जाली. ओके, सो आतां वलसाण ना ती म्हणटा तुमी जमनी थंडी जाय. सो जमनीक उदक कमी जालां म्हणटा. हे भाऊ कित्याक जालां काय दिसता? पणजे तालिगांव पळय जाल्यार बिल्डिंगूय चड जाल्या ताका लागून उदकाची कमी जाल्या काय दिसता. जालें ना मागीर तेकाच लागून अशें पयलीं जातालें ना 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 पयलीं जायना जालें उदक तुमकां जाय तितलें मेळटालें. मेळटालें. मेन कारण म्हणटा ते सध्या उदक ना. जशें तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर उदक पळोवपाक शकता खूब कमी उदक आसा आनी एक 10-15 दिसांनी उदक हे कमी एकदमच सुकतलें अशें ते शेतकारूय सांगता. सो अशा तरेची तालिगांव परिस्थिती आहा. एका टायमाचेर तालिगांव हांगासर तांबडी भाजी सारकी फेमस आशिल्ली. आतां पळोवपाक गेल्यार ती मातशी कमी जावपाक लागल्या कारण उदक हांगासर जाय तशें मेळना. सो हाचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा कारण उदक जर ना तालिगांव जाल्यार भाजी रोवची ना. आनी तालिगांवची अशें हे आसलें एक फेमस नांव आसलें तांबडी भाजी म्हणून ती कालांतरांत कमी जायत वयतली. सो अशा तरेचे आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तालिगांवची शेतकारांची व्यथा. प्रुडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश रावत.